नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। समेस्त पळोवप्यांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। देशाचे पहिले घरमंत्री लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची आयज 149वी जयंती। ही जयंती आयज देशभरात राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयतात। गुजरातातल्या केवडिया हांगासर आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय एकता दिसाच्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाल्ले। एकता नगर हांगा आशिल्ल्या पटेल हांच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हाका तांणी फुलां ओपून आर्गां ओपलीं। ह्या वेळार कांय कार्यावळी जाल्यो, तशेंच उपस्थितांक अखंडतेचो सोपूत दिलो। ह्या वेळार उलयतना देशाची एकताय अद्भुत आसा। कांय लोक देशाचो एकवट तोडपाचे यत्न करतात, देखून सगळ्यांनी सादूर रावप गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। केंद्र सरकार लॉकडाऊन करिनासतना वावर करता। सरकार सध्या वन नेशन वन इलेक्शनाचेर वावर करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती आयज देशभरात राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयली। आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी पटेल चौक हांगासर तांच्या प्रतिमेक पुष्पांजली अर्पण करून तांकां अभिवादन केलें। आयज दिवाळीची परब गोंया सयत देशभरात व्हडा उमेदीन मनयली। घराघरांनी पणट्यो लावन आकाशदिवे पेटयले आणि रोषणाय करून हो उजवाडाचो सण मनयलो। दिवाळीच्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी देशवासियांक दिवाळीची परबी भेटयल्या। दिवाळीची परब ही आनंदाची आणि उत्सवाची परब असून अज्ञानाचेर ज्ञानाचे आणि वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचे प्रतीक आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समाज माध्यमांतल्या संदेशांत म्हळां। गोंयांत दिवाळीची परब फांतोडेर नरकासुराचें दहन करून सुरू जाली। नरकासुराचें दहन केल्या उपरांत लोकांनी अभ्यंग स्नान केलें आणि फळार खावन दिवाळीची परब मनयली। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि साबार जनतेक दिवाळीची परबी भेटयल्या। काल सांजेच्यान नरकासुराच्यो प्रतिमा पळोवपा खातीर लोकांनी गर्दी केल्ली। सकाळी 5 ते 7 वरां मेरेन राज्यभरात नरकासुराचें दहन जालें। नरकासुरा संबंधान रहिवाशांन आपली एक प्रतिक्रिया उक्तायल्या। दहन जालें। गोंयांत परंपरा आसा की नरकासूर जाल्यानंतर दिवाळी साजरी केल्ली वता। पणजी दिवाळी सुरू जाता की दहनानंतर सुरू जाता आणि सगळ्याचे आमच्या वाड्या वयले आसा, पणजेवाचे आसा आणि गोंयचे आसा, ताका देवस्थानाच्या वतीन सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। दिवचले दिवाळीच्या परबेक नरकासुराच्या दहनान सुरवात जाली। लोकांनी आकाश दिवो पेटोवन आणि पणट्यांच्या उजवाडात दिवाळीची परब मनयली। ही आसात ताचीच कांय खिणचित्रां। उत्तर प्रदेश सरकारान काल उत्तर प्रदेशात अयोध्येतल्या 55 घाटाचेर 25,12,000 परस चड पणट्यो पेटोवन गिनीज विश्व विक्रम केलो। राम जन्मभूमी मंदिराचें उक्तावण जाले उपरांत हो पयलोच दीपोत्सव आसा। आयज शरयूच्या घाटाचेर एकाच वेळार हजारांनी भटूंनी आरती करून आनीक एक विक्रम केलो। अयोध्येतलो हो दीपोत्सव फकत अयोध्येत वा उत्तर प्रदेशा खातीर न्हय जाल्यार पुराय देश आनी संवसारा खातीर उल्लेखनीय आयोजन आशिल्ल्याचें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी म्हळां। लडाखांतल्या कारगिल भागांत काल लष्करांतल्या जवानांनी
दिवाळी मनयली। त्या निमतान लष्करातल्या जवानांनी दिवे लावन आतषबाजी केली। लष्करी जवानांसयत अनेक प्रशासकीय अधिकारी आणि हेर मानेस्तांनी ही परब मनयली। दक्षिण आणि मध्य रेल्वेकडल्यान दिवाळी आणि छठ पुजेच्या निमतान खासा रेलगाडीची व्यवस्था केली आसा। काय रेल्वेक अतिरिक्त डबे जोडल्यात। दर वर्सा रेल्वेत लाखांनी भाविकांची यात्रा सुलभ जावची म्हण खासा रेल चलयतात। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा 2800 ट्रेनींचो आंकडो वाडिल्लो आसा। फाटल्या वर्सा ह्या काळात 4500 खासा ट्रेनींचे आयोजन केल्लें। मुंबईच्या मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला हांणी सांगलें की मध्य रेल्वेन 583 खासा गाड्यांचे आयोजन केल्लें असून 132 रेल्वे गाड्यो मुंबईच्यान सुटल्यो। 80 अधिक स्पेशल गाड्या आपण चालवलेल्या आहेत। मागच्या वर्षी आपण साधारणपणे 450च्या जवळजवळ स्पेशल गाड्या चालवलेल्या होत्या। यामध्ये 200 पेक्षा अधिक गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, पुणे या स्थानकांवरनं आपण यूपी, बिहार यासाठी चालवत आहोत। याच सोबत साधारणपणे 200 गाड्या ज्या आहेत त्या महाराष्ट्रातील विविध स्थानकासाठी नागपूर, भुसावळ, लातूर, त्याच्यासोबतच रत्नागिरी, करंबिली अशा स्थानकांसाठी आपण साधारणपणे 200 विशेष गाड्या चालवत आहोत। या गाड्या आपल्याकडनं जाणाऱ्या रेग्युलर गाड्यांच्या शिवाय सोडण्यात येत आहेत। यांच्या स्थानकामध्ये आगमन झाल्यानंतर यांच्यासाठी ॲडिशनल तिकीट काउंटर चालू केलेले आहेत, ज्यामध्ये प्रवासी आपल्यासाठीची जी तिकीट आहेत ती घेऊ शकतील। यानंतर प्रवाशांसाठी आपण मे आय हेल्प यू बूथ जे लावलेले आहेत, मी आपली काय मदत करू शकतो अशा प्रकारचे बूथ लावलेले आहेत, ज्यातून प्रवाशांना त्यांच्या पुढच्या प्रवासाबद्दलची योग्य ती माहिती मिळू शकते। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग अरुणाचल प्रदेशातल्या तवांग हांगासर सरदार वल्लभभाई पटेल हांची प्रतिमा आणि मेजर रनिंग गनाव बॉम्ब खातींग पराक्रम संग्रहालयाचे व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान तांणी उक्तावण केलें। सरदार पटेलांचे प्रतिमा लोकांक एकठांय हाडपाची शक्त प्रगट करतली अशें ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। पूर्वोत्तर राज्यांची उदरगत करपाक केंद्र सरकार बांदिल्लें आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमत के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। भारतान एकवटीत राष्ट्रसंघात क्युबाच्या प्रस्तावाचे समर्थन केलां। या प्रस्तावात अमेरिकेन क्युबाचेर खूप वर्सांसावन लादिल्ल्या अर्थीक, वाणिज्यीक आणि वित्तीय प्रतिबंधाक सोंपोवपाची मागणी केल्या। एकवटीत राष्ट्रांत आशिल्ले भारताचे सचिव स्नेहा दुबे हांणी सांगलां की अमेरिकेन लादिल्ल्या ह्या प्रतिबंधाक लागून क्युबाची अर्थव्यवस्था बारीक जाल्या। संयुक्त राष्ट्र महासभेत प्रस्तावाचेर जाल्ल्या मतदानात 187 देशांनी ह्या प्रस्तावाचें समर्थन केलें, जाल्यार अमेरिका आणि इस्रायलान हाचो विरोध केलो। डॉक्टर व्ही कांडा वेणू हांची राज्याचे मुखेल सचिव म्हणून नियुक्ती जाल्या। ह्या विशींचो आदेश केंद्रीय घर मंत्रालयान जारी केला। 1997च्या एग्मू कॅडराचे IAS अधिकारी डॉक्टर व्ही कांडा वेणू हे राज्याचे अर्थ सचिव आसात। हाच्या वांगडा खण तशेंच नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याच्या सचिव पदाची जापसालदारकी तांचेर आसा। मुखेलमंत्र्याचे ते मुखेल सचिव आसात। 10 दिसां पयलींच पुनीत कुमार गोयल हांची राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाच्या सचिव पदाचेर नियुक्ती जाल्ल्याचो आदेश जारी जाल्लो। जर्मनीत हायलो उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताचे आयुष शेट्टीन आणि सतीश कुमार करुणाकरम हांणी दादल्यांच्या एकोडे विभागात उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश मेळयला। आयुष हांणी फिनलँडाच्या जुआकिम वाड्राफोचेर 21-12, 21-17 अशा सेटांनी जैत मेळयलें, जाल्यार सतीश कुमार हांणी भारताच्या चिराग सैनाचो 22-20, 22-24 आणि 21-17 असो पराभव केलो। निमाणे कडेन
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.